रणजीत परब हांणी रोयिल्ले भेणे आनी वांयग्यांचे पोरसूं गव्या रेड्यान खावन उडयले। रणजीत हे पोरसूं लोकांच्या सुवातेन भाड्याक घेवन करतालो। सुमार 25 ते 30 किल भेणे जाल्यार 25 किल वांयगी इतली पिकावळ तो घेतालो। ते खातीर आपणाक सुमार 60 ते 70 हजार रुपयांचे लुकसाण जाला असो हुस्को ताणें व्यक्त केला। माझे नाव रणजीत परब, रावता हरना। फाटली 2-3 वर्सां जाली हांव ह्या जागेन भेणे घालता। भेणे वांयगी अशें 3 वर्सां जाली हांव करता। बरो व्हडलो प्लॉट हा ह्यो। कोणाचो भाड्याक घेवन हांव ह्यो प्लॉट भेणे घालता ह्या प्लॉटाक। आनी काल राती अचानक ह्या प्लॉटाचेर गवेरेडे येयले आनी गवेरेड्यांनी ते सगळे खावन उडयले, नाश धूश केली। ह्या भेणे हांवें घातपाचें चिंतलें म्हणजे कित्याक तर भेणे जाले का आमकां बाजारान व्हरून विकपाची गरज येना। गव्हर्मेंटाची आमची हॉर्टिकल्चर प्रोक्युरमेंट सेंटर आहा, त्या सेंटरान आमकां हे भेणे व्हरून घालूंक मेळटा। आनी सद्याचो MD आहा संदीप फळदेसाय, तेणी आमकां भेण्यांक बरी रेट दिल्ली आसा। सो त्या खातीर हांवें हे भेणे 3 वर्सां सुमार घालता हांव। आनी इतले भेणे घालून जो फायदो जातालो आमकां, पूण ह्या आतां गवेरेड्यांनी ही लुकसाण आमकां बरीच केल्ली आसा। सो हांगासल्या आमदाराक जावं सरकाराक एक मागता हांव, आमच्या हळर्णा गांवांत फूल गवेरेडे खूब लुकसाण करता। लोकां आमच्या हळर्णची 2 पिकां घेतात। पयलीं 2 पिकां घेतालीं, एक शेंगदाण्याचे आनी एक भाताचे। पूण आतां हे गवेरेड्यां खातीर शेतांकूय तितले हे जायना, फायदो जायना शेतां।